वेगवेगळ्या चोरी प्रकरणांनी घुसपल्ल्या 3 चोरांक दक्षिण गोंयच्या पुलिसांनी धरले। लोकांक लुटपाच्या प्रकरणांत पुलिसांनी सद्दाम खुदुनावराक अटक केल्या। ताचो साथीदार हजरत अली शेख फरारी आसा। आनीक एका प्रकरणांत कोंकण रेल्वे पुलिसांनी ट्रेनीन चोरून चोरी करपी एकल्याक अटक केल्या। तशेंच बॅगो फारोवपी ध्यानेश्वर नायकाक दक्षिण गोंयच्या पुलिसांनी अटक केल्या। दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक विजय सिंगान ही म्हायती दिली। गोय पुलिसांनी चोरी प्रकरणात घुसपल्ल्या आरोपींक धरूंक खासा पंगड घडयल्यात। उत्तर आनी दक्षिण अशा दोन्ही जिल्ल्यांनी ही टीम आसतली। ही टीम घडयता थंय आसा। पुलिसांनी चोरांक धरपाक येस मेळयला। दक्षिण गोंयच्या पुलिसांनी वेगवेगळ्या प्रकरणा संदर्भात चोरांक धरल्यात। In the first case, the Madgaon Town Police Station has arrested one robber by the name of Saddam Khudanwar, who is a resident of Goa Housing Board, Madgaon. The police has arrested one interstate pickpocket from this Madgaon Police Station. The incident took place on 29th May at around 3:30 p.m. when this pickpocket, who after committing the offence of pickpocketing was running and he was with the public help, he was intercepted. Golwa police has arrested one bag snatcher. The incident took place on 26th May 2014 at around 6:30 p.m. when the incident took place with a foreigner who was going along with his friend on a bicycle. When the accused, who is arrested, his name is Dhyaneshwar Nayak, who came from behind on his motorcycle and snatched away the bag of complainant. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। गोंय तंबाखू मुक्त करपा खातीर तंबाखू आनी सिगरेटी वेलो टॅक्स व्हडा प्रमाणात वाडोवचो अशी मागणी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या संघटनांनी केल्या। नो टॉबॅको दिसा निमतान शेनवारा गोंयभर तंबाखू आड जागृताय कार्यावळी घडोवन हाडल्यो। 31 मे संवसारभर नो टॉबॅको दीस म्हूण मनयतात। गोंय तंबाखू मुक्त करपा खातीर सिगरेटी वेलो टॅक्स वाडोवचो अशी नेटाची मागणी दोतोर शेखर साळकरान केल्या। 10 भुरगीं जर सिगरेटी घेवंक गेली मार्केटान आनी तांकां सांगलें की एक सिगरेटीक 10 रुपया पडटा, 8 to 9 आउट ऑफ देम विल नॉट बाय, ओनली 1 विल बाय हू वॉन्ट्स टू। सामको रिबेलियस कोण आसता तो एक बाय करू शकतलो। सो एक्चुअली इन द लॉंग टर्म वी मे सेव दिस 8 to 9 children from dying. Today, as on today, the loss is 1,04,000 crores, which is almost around half% of our GDP, and it is total 12% more than whatever state spend and the central government spends on health. गोवा कॅन आनी हेर संस्थांनी नो टॉबॅको दिसा निमतान पणजे कदंबा बस स्टँडाचेर जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडली। तंबाखूचे वायट परिणाम दाखोवपी एक नाटकुलेय केले। मडगांवां भलायकी केंद्रान मोती दोंगर वाठारांतल्या भुरग्यां खातीर जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडली। विजन इंडियाच्या आदारान ही कार्यावळ जाली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। घरान कोणाकय भाड्याक दवरतना ताची म्हायती पुलिसांक दिवची म्हूण सांगूनय लोक पुलिसांक कळयनात। ताका लागून हे विशीं सध्या पुलिसांनी जागृताय कार्यावळ हातान घेतल्या। साद संवाद ह्या कार्यावळी वरवीं घर मालकांनी फॉर्म भरून पुलिसांक भाड्याक रावतल्या लोकांची म्हायती दिवची म्हूण पुलीस मागतात। ताळगांव उपरांत ही कार्यावळ शेनवारा पोन्ने गोंया जाली। घरांत भाड्याक दवरतल्याची म्हायती पुलिसांक दिवपाची कायद्यान सक्ती आसा। ही म्हायती दिना ताच्या आड कारवाय जावपाक शकता अशें पुलीस उपअधीक्षक सराफीन डायसान सांगलें। तो पोन्ने गोंया 7 संवाद कार्यावळीत उलयतालो। तुमचो गांव सारको असो आसा, ओल्ड गोवा पंचायत पणजे सिटीक लागीं आनी ते सायडीक इंडस्ट्रियल एरियाक लागीं आहा। जो लोक भायर सावन येता हिंगासर कामाक, जावं फॅक्टरीन काम करपाक, जावं ऑफिसांनी काम करपाक, तो असल्या विलेजींनी रावपाक सोदता। सो आमचो लोक ताका घरां भाड्याक दिता। सो असल्या लोकांची आमकां डिटेल्स जाय पडटा। आमकां तो मनीस कोण, खंयसान येयला, तेच्या गांवान हिस्ट्री कितें, तेजो बॅकग्रावंड कितें, कॅरेक्टर कितें, हें आमकां जाणा जावपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट। प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। आतां घेवया एक वेवसायीक विसव।